नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या टी टायम खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फोंडा पुलिसेन आमोणेच्या बायलेक अटक. नोकरेचे हायस दाखोवन 15 ते 20 जाणांची केल्ली फटवणूक. यूके परिशदेच्या वेंचणुकेत गोंयच्या उमेदवारांनी केल्या उल्लेखनीय कामगिरी. कांय जाण परतून आयल्यात वेंचून जाल्यार कांय जाण पयलेच खेप. सुवेंदू जाले अस्तंत बंगालाचे मुख्यमंत्री. प्रधानमंत्र्याच्या हाजिरेत घेतली मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत आनी 5 आमदारांनी घेतलो मंत्रीपदाचो सोपूत. बोंडला अभयारण्यात जनावरांच्या उपचारा खातीर नेमतले पूर्णवेळ पशुवैजकी अधिकारी. राना खात्यान प्रक्रिया केल्या सुरू. बेगीनूच पशुवैजकी अधिकारी सेवेत जातलो दाखल. मडगांवां तणान भरिल्ल्या साळ न्हंय नितळ करपाक उदकासोद खात्यान केल्या सुरवात. प्रश्नाचेर कायमस्वरुपी काडचो उपाय थळाव्यांची मागणी. आनी मुरगांवच्या फामाद पिकनीक स्पॉट म्हूण वळखुपी हॉलांत दर्यादेगेर साचला कोयर. दर्यार येवपी पर्यटकांनी दवरची नितळसाण मागतात थळावे. आतां खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब प्रकरण परतून एकदां मुखार आयला. सरकाराची नोकरेचे हायस दाखोवन आमोणेच्या एके बायलेन 15 ते 20 जाणांक लाखांनी रुपयाची टोपी घातली. ह्या प्रकरणात फोंड्या पुलिशेन तिका अटक केल्या. तशेंच न्यायालयांत हाजीर करून तिका न्यायालयान 6 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. 2024 वर्सा कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेच गाजिल्ले. ताच्या उपरांत हे प्रकरण थोडे निविल्ले. आता परतून ह्या प्रकरणात तकली वयर काडल्या. सरकारी नोकरी दिता म्हूण सांगून आमोणेचे एके बायलेन 15 ते 20 जाणांक 18 लाखांची टोपी घातली. ड्रायव्हर आनी क्लार्काची नोकरी दिता म्हूण सांगून लोकांची फटवणूक केली. ह्या प्रकरणात संबंधित लोकांनी पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्या उपरांत फोंड्या पुलिशेन आमोणेच्या सुहाना संजय नायक हे बायलेक अटक केली. सध्या न्यायालयान तिका हाजीर केल्या उपरांत न्यायालयान तेका 6 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. फोंडा पुलीस स्टेशनान एक 7 तारखेक एक चिटिंग केस रजिस्टर केला रिगार्डिंग जॉब. हितून एक सुहाना सुजय नायक एज 39 हे लेडीक अरेस्ट केल्ली आहा आनी तिका काल 6 दिसांचो रिमांड घेतलो पुलीस कस्टडीत आनी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. हितूनसून आमकां एक कंप्लेन येयल्ली. त्या कंप्लेनीन ती क्लर्क आनी ड्रायव्हर हे 2 जॉबांचे हितून तिणी पयशे घेतलेले आनी अजून फर्दर इन्व्हेस्टिगेशनान फुडल्यो गजाली कळटल्यो. मागीर हांवें फुडलें तुमकां अपडेट दिता. खंयची रावपी रेजिडेंट बीन ही मंदिर वाडा म्हटलं मार्सेल. आनी कितले हे घेतले पयशे बी कितें कळटा? पयशे क्लर्क जॉबाक तेणी एक 5 लाख आनी दुसरो ड्रायव्हर जॉबाक एक 5 लाख. ओके, डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन अजून प्रायमरी स्टेजीचेर आहा. आमी फोंडा पुलीस स्टेशन जे आसा थंय आसा त्या जाग्यार एक बायलेक हांगा जॉब स्कॅम जे प्रकरण आसा हेजे पयलीं फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर बरेंच जातलां. फोंडा डिविजन माटोव पुलीस स्टेशन आनी हांगा बरेच जातलेले आसा. आनी तशेंच आतां तें प्रकरण जेन्ना थंड जाय दिल्लें तेन्ना पयलें आतां परत जॉब स्कॅम प्रकरण वयर येता. अशीच एक बायल सुहाना सुजय नायक वय वर्ष 39 तिका फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली आसा आनी तेका हांगा पुलीस कस्टडी मारली आसा. 6 दीस रिमांड मारलेलो आसा. सद्या ती फोंडा पुलीस स्थानक जी आसा आनी तेंची सद्या कस्टडीन आसा आनी तेंची चवकशी चालू आसा. अशी प्रकरण जे आसता की तेणी कितलेशे जाणां कडल्यान पयशे घेतलेले आसा. आतां सद्याक एक म्हायती उगड जायत रावतली. इन्व्हेस्टिगेशन कॅरी ऑन आसा. तेन्ना आतां सद्याक तरी 3 जाणांचे कडल्यान पयशे घेतले म्हणून कळ्ळें 18 लाख सद्या तेणी घेतलेले आसा अशें आयकूं येता. पूण जी म्हायती पयली जाल्यार प्रोसिजर जो पुलीस इन्व्हेस्टिगेट करतलो जाल्यार आनीकूय प्रकरण उगड जावंक शकता. म्हणटात तुजे खातीर पुणेच्यान एकनाथ केळीकर. युनायटेड किंगडमातल्या वेगवेगळ्या थळाव्या परिशदेच्या वेंचणुकेत गोंयच्या उमेदवारांनी उल्लेखनीय कामगिरी केल्या.
स्वीडनचो आदलो नगराध्यक्ष इम्तियाज शेख सयत जायते गोंयचे उमेदवार जिखल्यात. कांय जाण परतून वेंचून आयल्यात जाल्यार कांय जाण पयलेच खेपे. ह्या जैता उपरांत समाजात खोशेचें वातावरण पातळ्ळां. तशेंच लंडनांतल्या बोरो ऑफ हाऊसलो ह्या परिशद हावसणुकेंत वास्कोच्या एलिस्टर डिसा हांणी जैत मेळोवन संवसारीक पांवड्यार गोंयचें नांव व्हड केलां. ऋषी सुनक यांच्या कंझर्वेटिव्ह पक्षाच्या तिकेटीचेर तांणी वेंचणूक जिखली. मोगाल भाव भयणानो, आज एक भरपूर खुशालकायेचो दीस फकत म्हाका न्हय, म्हजे फॅमिलीक न्हय, पूण ऑल्सो गोंयकारांक आनी तशेंच वेम्बली हिल वॉर्डांत रावतल्या लोकांक. तुमचे मुखार आयल्या तुमकां थँक्यू म्हणपाक आनी देव बरें करूं म्हणपाक. गोंयकारांनी आनी सगळ्या समाजान म्हाका एकवटान येवन वोट मारलो. तुमी भायर सरले आनी आयज हांव ब्रँटांत फर्स्ट गोवन वुमन म्हूण लेबर कावन्सिलर म्हूण मेजॉरिटी वोट्सान जिखून आयल्या. वन्स अगेन थँक्यू तुमकां. गोंयकारांक तशेंच आख्ख्या समाजाक जो म्हजे बरोबर उबो रावलो. कितलेशे लोक म्हजे बरोबर भोंवले ह्या कॅम्पेनांत घरांनी लोकां कडेन उलोवपाक जावं लिफलेट्यो घालपाक. तांकां देव बरें करूं. बोंडला अभयारण्यात जनावरांच्या उपचारा खातीर आता पूर्ण वेळ पशुवैजकी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करतले. तशेंच राना खात्यान हे खातीर प्रक्रिया लेगीत सुरू केल्या आनी बेगीनूच पशुवैजकी अधिकारी सेवेत दाखल जातलो, अशी माहिती राना खात्यान दिल्या. बोंडला अभयारण्यात आतामेरेन फकत अर्दवेळ पशुवैजकी अधिकाऱ्याच्या मजतीन जनावरांचेर उपचार करताले. मात आता उपचाराची सुविधा सक्षम करपा खातीर राना खात्यान पावलां उबारल्यात. प्राणी संग्रहालयात पुराय वेळ पशुवैजकी अधिकारी नेमपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. राना मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या तेक्यान हो प्रस्ताव फुडें व्हेला. तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत ह्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्या. नवीन अधिकारी सुरवातीक 1 वर्सा खातीर नेमतले, उपरांत ताका मुजतवाड दितले. ह्या नेमणुके उपरांत प्राणी संग्रहालयात 2 पशुवैजकीय अधिकारी कार्यरत आसतले, अशी माहिती राना खात्यान दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुरगांव वाठारांतल्या पिकनीक स्पॉट हॉलान दर्यादेगेर कोयराचें साम्राज्य वाडलां. ह्या प्रश्नावेल्यान समाज वावुरपी रॉकेझिनो डिसुजा आनी आदले सरपंच लॉरेन्स रॉड्रिगीस हांच्यांनी आवाज उठयला. दर्यार पिकनिके खातीर येवपी नागरिकांनी सैमाचो आनंद घेवचो, पूण आपलो कोयर परतून घरा व्हरचो, अशी मागणी तांणी केल्या. होलंड बीच हो मुरगांव तालुक्यांतलो पर्यटकांचो आवडतो पिकनीक स्पॉट म्हूण मानतात. मात थंय पिकनिके खातीर येवपी लोक प्लास्टीक, रॅपर्स, बाटल्यो आनी हेर कोयर उडोवन वाठार अळशीक करून दवरतात. ते खातीर दर्याचें सौंदर्य इबाडत चल्लां. तशेंच पर्यावरणाकूय धोको निर्माण जावपाक लागला. लोकांनी दर्यादेगेर येवन मजा करचीच, पूण आपणे केल्लो कोयर परतो घेवन घरा वचचें, अशें आवाहन वेळसाचो समाज वावुरपी रॉकेझिनो डिसोजा आनी आदलो सरपंच लॉरेन्स रॉड्रिगीस हांणी केल्या. पूण हिंगा एक माडाचेर तेमी हें माला एनवायरमेंट फेलोशीप तेणी येयल्या तेणी ड्राय वेस्ट डस्टबीन हे भाशेन बोर्डा हेचे माला दिसता ओशन पोल्युशन. सो हें सगळें बोर्ड हांव म्हणटा लोक येता पळय तांकां आज यूथ हांव चोयता फॅमिली बाराबर यूथ आहा, युथाकूय हें दिश्टी पडना. बाबा आमी येताय पिकनीक कोताय एन्जॉय कोताय आनी वयता सो ही घाण करून वयताय ती. आज आमी येयले जाल्यार आमच्या समुदायान हेंचो बॅग हाडला. आमी आतां हितून बॅगां भोतले आनी कितें आहा तें आमी वतले गार्बेज आमी उडोवच नाय. सो हीच मेसेज हांव दुसऱ्यांक दिवपाक सोदतां की गार्बेज बॅग मेळटाय. पूण पिकनीक येता आसतना असो बॅग हाडाय, तितून बोऱ्याय आनी व्हराय. आमी कोणा पिकनीक येयनाका आनी कितें म्हणाय. पूण हें चोयन न्हू ट्युरिजम मिनिस्टराकूय सांगता तुमी बीच क्लीन कोताय, पूण पेमेंट कोताय लाखांनी हजारांनी पेमेंट कोताय. ही बीच चोय, ही बीच कितें जाली ती. आनी हिंगा हितून लोक येता ह्या हॉलांत बिचेर आनी ती कित्याक लोकांक उदक न्हांवपाक बरें मेळटा, सेफ्टी आहा. ताका लागून हितून लोक येता. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान न्हू तांकां सांगता, पयलीं सांगता पंचायताक वेलसांवपल्ली एसोसिएट पंचायताक की
तुमचो हिंगा रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा आनी हिंगा तुमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तो डिप्युटी सरपंच हांव तेकडे रिक्वेस्ट कोता की बाबा मातशें यो आनी हिंग चोय आनी हेका कितें तरी काडय आमचो कितें कॉपरेशन जाय आमी सदां तुमचे बरोबर आहाय. सांगपाक म्हळ्यार तोंडा उतर देखूय ना. हांव जेन्ना आहा तेन्ना म्हज्या तेंपार यसले हेंच नासलो एकदम सुंदर नितळ कशें आसलो. पूण आतां वेळ टायम मुदार जायत वयता, दिसूय मुदार जायत वयता. कोणाक तूं कितें सांगो तूं तो तुज्या आंगार येवपाक सोदता, तूं कोण आमकां सांगपाक तूं आमकां जाय तें आमी करतले म्हूण असलें जालां. देर इज नो रिस्पेक्ट एट ऑल. आमकां पयलीं वडिलांक कोण आमी रिस्पेक्ट दिताले म्हाका. पूण कोणाक अरे बाबा तेंका कितें उडयता तूं तें कार्ड मरतें व्हर तुजी कितें प्रॉब्लेम असलीं उतरां सगळें डिजोर्ड जायत गेलो आहा. हो एक्चुली आमच्या हॉलांत काय बरो एक सोबीत सुंदर गांव पिसफूल माणकुलें हॉलांत म्हणल्यार जाता. आनी हे इतले सुंदर बीच आनी खंयच ना. इतले लोक कितलो आपणा बायल भुरग्यांक येवन हिंगा पूण आतां थोडे चोयल्यार लोक हिंगा येता आनी परतून वचपाक लागला. आतां इट इज निग्लेक्टेड. आतां निग्लेक्शन कशें जाता. आमची पंचायत आहा, पंचायती बाब लोकजन आतां सांगना रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण तरी आसता, एक पंच आसता नाजाल्यार तो एक सरपंच आसता. पूण हो आतां सद्या आहा तो एक पंच, ताका पोजिशन दिलो आहा डेप्युटी सरपंच म्हणून. बट तो हॉलांत दिसता म्हाका मत म्हाका तेन्ना दिश्टी पडटा आनी तेजे उपरांत दिश्टी पडना. फाटीं तेका हांवें गेल्या त्या जुना म्हयन्याकू कितली पावटी ताका एक प्रपोजल दिलो. बाबा तें रस्त्यार झाडिल्लें, लोकांची बऱ्यो बऱ्यो गाडयो स्क्रॅच पडटा गाडयांक. थोड्या सायड दिता, थोड्या स्कुटरीचे आहा तांकां कांटे लागून तेंची पिसता, साडी पिसता, चोड्यो दितात पिसता तसले. आनी जेन्ना पडलें देखून तो करूना म्हूण हांवें देखून ती झाड कापून उडयलें म्हजी कुस्तार. फ्रॉम माय ओन पॉकेट मनी आय स्पेंड टू डू दॅट रोड. आतां हो ते टायमाचेर हो सरपंच जाल्लो मनीस, एक्टिंग सरपंच म्हूण ताका पोस्ट दिलोलो. ही वॉज गूड फॉर नथींग मरे, एब्सोल्युटली गूड फॉर नथींग. हांव नको येसलो आमकां हें नांदिता तरी बायल देखून जावन न्ही मेंबर आहलो तें ती तरी परवडटा. पूण हो मरे कित्याक कोता येना मरे. गोमंतक टीव्ही खातीर वेळसावच्यान रिपोर्टर किरण बोरकार. गोंयांत 8 आनी 9 मे अशे 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाचो आसा. ह्या विशीं हवामान खात्यान 2 दीस पावसाचो येल्लो अलर्ट आशिल्ल्याचो अदमास उक्तायला. तशेंच काणकोण मालात हवामान खात्यान पावसाचो रेड अलर्ट जारी केला. पेडणे, सत्तरी आनी काणकोणच्या कांय वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. NCRBच्या अहवालांतल्यान जाहीर केल्ल्या राज्यांतल्या बायलां आड जाल्ल्या गुन्यांवांची आंकडेवारी योग्य संदर्भ विश्लेशणा बगर अर्थ लावप हे चुकीचे चित्र तयार करता. हाका लागून नागरिकां मदीं आनी पर्यटकांक गरजे भायर भंय निर्माण जाता. राज्यांत लैंगिक अत्याचार गुन्यांवांचे प्रमाण 5.2 आनी पॉक्सो प्रकरणांचे प्रमाण 8.1% आसा, जे राष्ट्रीय सरासरीक लागीं आसा अशें गोंय पुलिसांनी स्पश्ट केले. हे संबंदी गोंय पुलिसांनी एक पत्रक जारी केला. कोलवा पुलिसांनी घुवळे वखदां आड कारवाय करून 560 ग्रॅम गांजो जप्त केलो. ह्या कारवायेत पुलिसांनी एका दुबाविताक अटक केली. कोलवा वाठारांत घुवळे वखदांची विक्री करपाक येतालो अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळे उपरांत पुलिसांनी सापळो रचून नागालँडच्या दुबाविताक रंगेहात धरलो. ताचे कडल्यान पुलिसांनी 560 ग्रामाचो 56,000चो गांजो जप्त केलो. Today we have registered one NDPS narcotics case, and we received information from the reliable sources that one person is supposed to come at Kolwa to deliver some narcotic substance. Accordingly, we informed to our superior. It is the information to the superior, and as per the directions from the high level, I formed my team and deputed in that particular area where the suspected things of NDPS to be dealing will. Then immediately my team, my PSI
PSI Anil Krishna and PSI Manjunath Vantamare, and along with the staff, they caught red-handed one person accused named David Lotha. He's from Nagaland, and we found in his possession a gram of ganja, 560 gram worth of 56,000. We conducted Panchanama with them, conducted all the legal formalities and brought him to the police station and placed under arrest. सर बीच पेट्रोलिंग आणि दुसरे क्राईम कमी करपाक कितें तुम्ही I mean, my area is approximately 30 kilometers stretch of the beach, and lots of tourists comes every days from all over India and also out of the countries also. Available staff जो आसा प्लस एडिशनल स्टाफ आमचो SP सिद्धांत सर, SP संतोष देसाईंचो आमकां दिल्लो आसा, तेच्या प्रमाणे आमी सगळो स्टाफ आमी पुलीस स्टेशनाच्या एरियेन ज्या जाग्यार आमचे लोक क्रावड चड आसा बेनावली पळयलो थंयसर आमी पुलीस डेप्यूट केल्ले आसा टू अवॉयड एनी अनटुवर्ड इन्सिडंट्स. भंडारी समाजाची 10 मेक नियोजित केल्ली वर्सुकी सर्वसाधारण सभेक बहिष्कार घालपाचो निर्णय गोमंतक भंडारी समाजाच्या आदल्या वांगड्यांनी घेतला. प्रशासकाची नेमणूक करपाच्या सरकारच्या निर्णयाआड आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतला आणि न्यायालयाचो निर्णय मान्य नाशिल्ल्याचे तांच्यांनी स्पष्ट केले. एजीन थंयसर इलेक्शन घेवचें ना म्हणून कोर्टाक सांगलें, कित्याक सुरेश लक्ष्मण कलांगुटकर हेणी स्टे मागलेली आनी ते स्टेजीर तेणी लास्ट टायमार म्हणजे लास्ट मुमेंटाक उबो रावन सांगलें की एजी एटॉर्नी जनरल तेणी सांगलें एडमिनिस्ट्रेटरचे वतीन की आमी तो अजेंडान घेयना म्हणून, आनी त्या प्रमाणे अजेंडा घेयना म्हणून आयज कॉरिडोरामूय येयलो, पेपरान नोटिसूय येयला की तो अजेंडा ना म्हणून. आनी दुसरी गोश्ट जी ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटराक पळय काडल्या ती एडमिनिस्ट्रेटरान एज पर बायलॉज सगळे फॉलो करूंक जाय, म्हणजे बायलॉजा प्रमाणे तेणी सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय. बायलॉजा प्रमाणे जर तेणी गोश्टी करपाक जाय जनरल बॉडीच्यो जाल्यार तेणी पयल्यो म्हणटा पळय ते लास्ट जी जनरल बॉडी जाल्ली गेल्या वर्साची ते तेणी पयली मिनिट्स वाचपाक जाय, कन्फर्म करपाक जाय, दुसरे ऑडिट रिपोर्ट सबमीट करपाक जाय. पूण तेणी ते कांयच अजेंडान घेवंक ना. घेयनासतना तेणी डायरेक्ट मेंबर लिस्टाचे व्हेरीफाय करतलो जावं आनी कितें करता म्हणून ते मेंबर लिस्टाचे तेणी तो अजेंडान घेतला. मेंबर जे आसता ते जनरल बॉडीक व्हेरीफाय जायना, ते एक्झिक्युटीव कमिटी करता स्क्रुटनी आनी मेंबर करता. एक गव्हर्मेंट ऑफिसर जो गव्हर्मेंटाचो रिटायर्ड म्हणजे जावं तो कामाक ताका एपॉयंट करून एंटायर 12 तालुक्याचे तो कशें कितें व्हेरीफाय करपाक शकता मेंबर? फाल्यां आनी कोण येतलो भंडारी समाज म्हणून ताका तो इन्क्लूड करूंक शकता ना, करूंक शकना. म्हणून जी पळय तेणी कितें पद्दत आहा ती तेणी पळय जे कितें जनरल बॉडी आपयल्या दोनूच तेज्या पॉयंट आसले, एक तो आनी दुसरो जनरल बॉडी इलेक्शन ठरोवपाचें. इलेक्शनाचो मुद्दो तर गेलोच. आतां तोय जो कितें तेणी पॉयंट घेता आनी सगळे जे पळय कितें आमचे रिन्युअल नासतना ताका अपॉयंट केला जावं तो पयशे ताका सरकारान हें करता, तो पयशे कितले विथड्रॉ केला कितें तें हांव सगळें कोर्टाच्या मार्फत हें करतलो. प्लस जे 20A सरकारान जे एमेंड केला ते हांव चॅलेंज करतलो, कित्याक प्रत्येक एडवोकेट आमकां सांगता की तुमी 19 कम्युनिटी आहा आनी सोसायटी अंडर 1860 सोसायटीच्या अंडर रजिस्ट्रेशन केलां, तेज्या पलीकडे हो जो कितें कायदो केला सरकारान हो तुमकां घातक आहा म्हणून कोणा आमकां, तेन्ना हो तुमी चॅलेंज करचोच पडटलो. तेन्ना आमी तो चॅलेंज करतले. म्हापशा एकतानगर वाठारात मैदानाचेर खेळटना भुरग्यां मदीं जाल्ल्या वादाक लागून 2 शेजाऱ्यां मदीं मारामारी जाली. बिरेस्तारा सकाळी भुरग्यां मदीं खेळटना बाचाबाची जाल्ल्यान ह्या दोनूय फॅमिली मदीं रातची मारामारी जावन एकल्याक गंभीर दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 शेजाऱ्यांनी एका शेजाऱ्याचेर बडी आनी फुलाच्या वाजान हल्लो केलो. गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्लें, उपरांत ताका GMCत दाखल केलें. दोनूय फॅमिलीच्यो परस्पर कागाळी दाखल केल्यात. म्हापसा पुलीस घडणुकेचो फुडलो तपास करतात.
भुरग्याची झगडी घरा कडेन आनी शेजारी आसले न्हू दनपारां म्हाज्या भयणीक मारलो तेंच्यांनी तिजो म्हाजो धाकटो भुरगो आहा पळय तो घरा वयतालो तेंगे खेळपाक न्हू शेजारी म्हणजे घराच्या घर ते कोण तेणें म्हाज्या भुरग्याक थापड मारलेले पूण म्हाज्या आवयन म्हाका कांय सांगूंक नासलें मारले बिल्ले म्हणून तो दीस गेलो आनी आयज घरा कडेन झगडी आनी म्हाका फोन मारून आपयलो मागीर म्हाज्या भयणीकूय मारलो केस बीन धरून हांवें म्हणलें चल गो हॉस्पिटलान कंप्लेंट बी कर तेंच्यांनी कांयच करूंक ना मागीर हांव साणें घरा गेलो आनी हांव बोल्लो हेंची बाडा चालूच आसली हांवें म्हणलें कित्याक बाडा करता कितें जालां काय म्हणलें हांव एकटोच घरान चेवडो बाडा कित्याक करता हे तें म्हणलें ती म्हाका बुरशी गाळी म्हणूंक लागली म्हाज्या आवयक बी म्हणजे एकदम बुरशें म्हणजे हांव उलोवंक शकना त्या गाळी हांवें म्हणलें चल आसून पाड म्हणलें चल भुरग्यांची न्हू हांवूय मातसो बडबडलो कित्याक म्हाकाय तिडक येयल्ली हांवूय बडबडलो म्हणल्यार हांवें गाळयो सोवल्यो मागीर तेंच्यांनी कितें केलें म्हाका कांयच खबर ना हांव बसलो आमच्या गॅलरीन कंपाऊंड सोडून आमची गॅलरी पयसा गॅलरीन बसलो येयले 10-12 जावन येयले ते म्हाका मारूंक स्टार्ट केले घरान भितून गॅलरीन येयले ते म्हाका मारूंक स्टार्ट केले म्हणजे म्हाका हेच ना उलोवपाक चान्सूच ना हांव म्हटलें तूं कितें उलयता गो कितें कळटा तुका उलयता तें म्हणून हांव ताका सांगपाक गेला जाल्यार तेणी म्हाका ओडून म्हाजी केस बी सगळे ओडून म्हाका हांगासर नस अशी दाबली हातीच्यांनी कांकणां बिकणां फोडून नाकटा लागल्या इथं नाकटा तेची नाकटा इथं हे पळया नाकटा बिकटा लागल्या ते जालें तेची सासूमाय म्हणाली हे करूं नाका मिटय आमचें तोंड करून उबी राव म्हणून आमी कंप्लेंट करूना भुरग्या भितर आमी पडूंक जाय आतां आमी घरान नासतना म्हाजो भाव एकटो थंय बसलेलो गॅलरीन आसतना भुरग्या वांगडा तेंच्यांनी आमच्याच घरातले दाणे घेवन म्हाज्या भावाक मारले ते सदांच झगडते हे लावून देतात आणि मागे बसतात आणि मी ते त्यांना मोठ्या माणसाला सांगायला गेले ना ते आम्हाला ऐकत नाही असू दे आम्ही पहिलीपासून भांडलो नाही असू दे असं म्हणतात हे म्हणून सकाळी हिला सांगितलं मी तुला मारले तू कंप्लेंट कर हे त्याच्या बाबांनी आईने पाया पडली आई येऊन तिला हात फिरवली म्हणून तिनं कंप्लेंट केली नाही हे चूक आमची दुपारीच कंप्लेंट केली असतं तर हे मध्ये पडल्या तिथे बघून नस दाबली पुरीचं माझ्या ह्या मोठ्या मुलीची आणि त्या आता त्यांच्यानी हे बाहेर आला एकदम बुरशा गाळ्या घालायला लागला घाणीड्या गाळ्या घातला कोण राजान गाळी घातला राजा म्हणजे इमाम हुसेन चितले की हे इथले मारचे ना म्हणून तो पडलो ढकलले आणि आडवं पडल्याबरोबर दांड घेऊन मारीच रावलो आवाज येऊन लागलो खटा कोणा सगळी शेजारी येले म्हणल्यावर ते लोक पळून गेले कोणा हाडले ते लोक कोणी देऊन नाही ह्या दोघांनी भावानी मारल्या राजान चढ मारले याशिना कोण करते इमाम हुसेनान चढ मारला आणि राजाने याशीन तुमची पहिली बिन किती झगडी आली काहीच झगडी ना कसली झगडी ना वो बोलती है मेरी बहू जब भाग के गई है जड़े के साथ तू भी चली जाए जड़े के साथ ये गलत होता है इसका मामला जब वो मेरे को बोली तो मैं भी बोली चल मैं जा रही हूँ जड़े के साथ तू भी चल बोली झगड़ा बच्चों की वजह से ये चालू हुआ किसने तो एक दूसरे को मारते हैं बच्चे मार रहे थे हाँ, बड़ों ने बच्चे अभी शाम को बच्चों का झगड़ा तो तू भी चल मेरे साथ बोली तू इतनी बात की इतना लंबा की तो वो जो उसकी बेटी है बड़ी वाली आके मेरे को बोली कि तू मेरे माँ को ऐसा क्यों बोली जब मैं बोली तेरी मम्मी जब मेरे को बोल रही तो मैं भी तेरे को उसको बोलूंगी ना ये बात इतनी बड़ी बात जब मेरे को बोल रही तो मैं भी उसको बोली तो आके एकदम चप्पल काट के सर पे मारी तो मैं भी उसको सब बाल घसीटी इधर में कुछ भी हाथ नहीं लगा तो मेरे को लगा इधर भी लगा बंगड़ी जब टूटी तो उसको भी लगा होगा जब बंगडी जानबूझ के कोई तोड के चुबाता नाही माझ्या कुशीक जे पळयतात तुमी हे हांगासर एक घर जावन आसा आणि तशेंच रायटान माझ्या आनी एक घर जावन आसा सो अशें ह्या दोन्ही नेबरां मदीं जी आसा ती आयज झगडी जाली झगडी ही 2-5 तेंची चालूच आशिल्ली आनी झगडेचे खंय तरी एक सादोसो कोच जावन आशिल्लो म्हटल्यार दोन्ही घरांतली भुरगीं आनी दोन्ही घरांतली भुरगीं जी वांगडा खेळटाली आनी भुरग्यांची जी सादी झगडी आशिल्ली तेचें आयज रुपांतर व्हडल्यांच्या झगडे मदीं जावन खंय तरी आयज सारकीच तो वॉयलंट एक झगडी जावन एक सारको वॉयलंट ताका वळण येवन सारको हांगासर म्हणटात तो एका घरांतल्या मनशांनी दुसऱ्या घरांतल्या मनशाक दाण्यांनी आनी जी हांगासर झाडांचे वाज आसा त्या वाजान मारून जो आसा तो सारको भयंकर असॉल्ट त्या मनशाचो केलेलो आसा तो मनीस जो आसा ताका सध्या डिस्ट्रिक्टान शिफ्ट केल्लो आनी डिस्ट्रिक्टांतल्यान ताका फुडें जे आसा ते जीएमसीन शिफ्ट केलेलो आसा.
गोंयचो व्हडलो वाठार नो डेव्हलपमेंट झोन म्हूण रुपांतरीत करपाचो प्रस्ताव नगर नियोजन खात्यान मांडला. TCP कायद्याच्या कलम 39(a) खाला NDZ-त 82,85,000 चौखण मिटरा परस चड जमनीचो आस्पाव करपाचो प्रस्ताव आसा, जातून मांद्रे, सा जसिंटो जुओ, माजोडा आनी केरी सत्तरी वाठाराचो आस्पाव जातलो. ह्या प्रस्तावाचेर नागरिकां कडल्यान हरकत आनी सुचोवण्यो आपिल्यात. टी टाइम खबरो बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो